कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान 27,999 कोटीचो शिल्की अर्थसंकल्प सादर केलो। सेगीत 7वे फावट अर्थसंकल्प मांडटना मुख्यमंत्र्यान अर्थसंकल्पीय भाषण कोंकणींतल्यान केलें। पर्यटन, अक्षय उर्जा, भौशीक वाहतूक, नितळसाण, 100% साक्षरताय, स्वयंपूर्ण गोंय आनी जनतेक बेगीन सरकारी सेवा ह्या गजालींचेर मुख्यमंत्र्यान भर दिलो। मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान 27,999 कोटीचो शिल्की अर्थसंकल्प सादर केलो। महत्वाची गजाल म्हटल्यार मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान पेपरलेस बजेट वाचताना डिजिटल गॅजेटाचो वापर केलो। पोरू परस ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पात 1,444 कोटी रुपयाची चड तरतूद केल्या। विधानसभा अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिसा अक्षयपात्रा वयल्यान विरोधकांनी बरोच बोवाळ घातलो। एके वटेन आमी स्वयंपूर्णतेचेर उलयतात आनी गोंयच्या विद्यार्थ्यांक मध्यान आहार दिवपाचे कॉन्ट्रॅक्ट बायलांक दितात। हेच ते स्वयंपूर्णतेचे स्वप्न काय आमी पळयतात म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान प्रश्न केलो। सरकार गोंयच्या धाकट्या स्कुलांनी मध्यान आहार पुरवण करपाक आप मजत गटांक सांगतले आनी व्हडल्या स्कुलांनी मध्यान पुरवण करपाक अक्षय पात्राक कॉन्ट्रॅक्ट दितले। अशें केलें जाल्यार आप मजत गट बेजारून आपोआप मध्यान आहार पुरवण करपाचे बंद करतले आनी सगळें काम अक्षय पात्राक मेळटलें, असो गंभीर आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केलो। सद्याक अक्षय पात्रा वरवीं उत्तर गोंयच्या विद्यार्थ्यांक मध्यान आहार दितले। दक्षिण गोंयच्या शाळांनी आनी पालकांनी मागणी केली जाल्यार तांकां ही सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचें आश्वासन ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें। सरकारी तशेंच कम्युनिदाद जमिनीचेर उबारिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामांचें सर्वेक्षण करचें अशें परिपत्रक पंचायत संचालनालयान जारी केल्लें। ते उपरांत गोंयकारां मदीं भंय पातळिल्लो। ह्या विशीं विरोधी पक्षाचो फुडारी युरी आलेमावान मंगळारा विधानसभेत सावंत सरकाराक बरोच धारेर धरपाचो यत्न केल्लो। सरकारी आनी कम्युनिदाद जमिनीचेर ज्या लोकांनी घरां बांदल्यात ताचेर सरकारान विचार करचो अशें आलेमावान विधानसभेत सांगिल्लें। ताचेर मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान बुधवारा विधानसभेत जाप दिली। बेकायदेशीर अतिक्रमणा विशीं उच्च न्यायालयात जो निर्णय दिला ताचेर अभ्यास करून ते संबंधी पंचायत संचालनालयान जारी केल्ले परिपत्रक पळोवनूच निर्णय घेतले। गोंयकारांच्या फायद्या खातीर बेकायदेशीर बांदकामां नियमीत करपा खातीर गरज पडल्यार नवो कायदो करतले। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण सुरू आशिल्ल्या सर्वेक्षणाक लागून गोंयकारांनी हुस्को करचो न्हय अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान जाप दिली। गोंय आउटडोर एडवर्टिजमेंट बिल विधानसभेत मांडिल्ले पूण हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरान ह्या बिलाक हरकत घेत कांय मुद्दे सरकाराच्या लक्षात हाडून दिले। ते उपरांत मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान हे विधेयक सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडून दिला। कार्लोस जीत आरुलकार आनी विजयाक सिलेक्ट समितीचेर नेमिल्ले आसा। नो डेव्हलपमेंट झोन संरक्षीत सुवातो, खाजन जमिनी आनी ओलसाण आशिल्ल्यो सुवातो तशेंच पर्यावरणाचे तशेंच संवेदनशील आशिल्ल्या सुवातींचेर होर्डिंग्स लावन जी जायरात जाताली ताचेर उच्च न्यायालयान स्वता जावन दखल घेतिल्ली। उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणा उपरांत मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी गोंय बाह्य जायरात नियंत्रण विधेयक विधानसभेत मांडिल्लें। हे विधेयक पास करपाची तयारी लेगीत मुखेलमंत्र्यान तशेंच सभापतीन दाखयिल्ली। पर्यटन विभागा अंतर्गत आयोजित करपी विदेशी दौरो गोंया खातीर कितलो फायदेशीर आसा म्हणून आमदार एल्टन डिकोस्टान विधानसभेत प्रश्न मांडलो। आंतरराष्ट्रीय कार्यावळींनी गोंयचो वांटो म्हत्वाचो आसा। पर्यटन विभागा कडल्यान जावपी विदेशी दौऱ्यां खातीर योग्य निविदा प्रक्रिया पाळटात म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हायती दिली। पर्यटन विभागा अंतर्गत आयोजित करपी विदेशी दौरो गोंया खातीर कितलो फायदेशीर आसा काय म्हणून आमदार एल्टन डिकोस्टान विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो।
हाचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन जाप दिली. पर्यटन विभाग कडल्यान जावपी विदेशी दौऱ्यां खातीर योग्य निविदा प्रक्रिया पाळटात म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. स्मार्ट सिटीचे काम हे पणजे महानगरपालिके खातीर एक आव्हान अशें महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें. रोहित मोन्सेरात हांची 5वे खेपे पणजे महानगरपालिकेचो महापौर म्हणून बिनविरोध निवड जाली. तशेंच उपमहापौर पदाचेर संजीव नायक हांची बिनविरोध निवड जाल्या. सध्या स्मार्ट सिटीत चलिल्लें जें काम आसा, स्मार्ट सिटीचें काम हे पणजे महानगरपालिके खातीर एक आव्हान अशें आसा अशें ह्या वेळार पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें. रोहित मोन्सेरात हांची 5वे खेपे आतां पणजे महानगरपालिकेचो महापौर म्हणून बिनविरोध निवड जालेली आसा. त्या वेळार स्मार्ट सिटीचें काम हे पणजे महानगरपालिकेक एक आव्हान आसा अशें ताणें ह्या वेळार उलोवप केलें. तशेंच ह्या वेळार उपमहापौर पदाचेर संजीव नायक हांची निवड जाली. गोंयांत येवपी खाजगी विद्यापीठांनी गोंयच्या विद्यार्थ्यांक सिटां आरक्षीत करपाचेर विचार करपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. खाजगी विद्यापीठां गोंयांत येवपाक जाय, ताचो फायदो गोंयच्या विद्यार्थ्यांक जातलो. बरी विद्यापीठां गोंयांत आयली जाल्यार गोंयचे विद्यार्थी शिक्षणा खातीर भायर वचचे नात अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. गोंयांत येवपी खाजगी विद्यापीठांनी गोंयच्या विद्यार्थ्यांक सिटां आरक्षीत करपाचेर विचार करपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. खाजगी विद्यापीठां जर गोंयांत आयली जाल्यार ताचो फायदो गोंयच्याच विद्यार्थ्यांक जातलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. तशेंच विद्यार्थ्यांक शिक्षणा खातीर भायर वचपाची गरज पडची ना अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलें. ऑलिव्ह रिडली कांसवांच्या आगोंद आनी मोडगे दर्यादेगेर आशिल्ल्या तांतयां घालपाच्या सुवातांक संरक्षण दिवपा खातीर गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान अधिसुचोवणी काडल्या. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान ह्या विशीं म्हायती दिली. आगोंद दर्यादेगेवयल्या कासव संरक्षीत वाठारांतली वट्ट 67 बेकायदेशीर आस्थापनां मोडून उडोवपाचो आदेश उच्च न्यायालयान जिल्लो अधिकाऱ्याक दिल्लो. ते उपरांत आतां गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान कांसवांच्या तांतयां घालपाच्या सुवातांक आतां संरक्षण दिवपा खातीर ही अधिसुचोवणी काडिल्ली आसा. गोंयांत फाटल्या वर्सा कितले पर्यटक आयले हाचो आपले कडेन कसलोच डेटा ना. पर्यटकांची पुराय म्हायती आसपी एक वेबसायट सुरू करपाचो आपलो हेत आसा आनी ती सुरू जाली काय फुडल्या वर्सा आपूण तुमकां सगळो डेटा दिता अशें म्हणून आपले कडेन डेटा ना म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन विधानसभेत सांगलें. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान ह्या विशीं विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो. ताचेर आपल्या कडेन हाचो डेटा ना अशी जाप मंत्री रोहन खंवटेन दिली. पर्यटकांची पुराय म्हायती आसपी एक वेबसायट सुरू करपाचो आपलो हेत आसा आनी ती बेगीनूच सुरू जातली आनी ती जर सुरू जाली काय फुडल्या वर्सा आपूण तुमकां सगळो डेटा दिता अशें जाप पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन आमदार विरेश बोरकाराक दिली. पोरण्या गोंयांत मॉल उबारपाच्यो वावड्यो पातोळप्या आड पुलिशेंत कागाळ दाखल केलेली आसा. पोरण्या गोंयांत दायज थळाचेर मॉल येता म्हणून सांगून कांय लोक दिशाभूल करतात अशें मंत्री रोहन खंवटेन म्हटलें. तर हाच्या आड ज्यो कोण ह्यो वावड्यो पातळयता तांच्या विरोधात कागाळ पुलिशेंत नोंद केल्या अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. पोरण्या गोंयांत मॉल उबारपाच्यो वावड्यो पातोळप्या आड पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. पोरण्या गोंयांत दायज थळांचेर मॉल येता म्हणून कांय लोक दिशाभूल करतात अशें मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें.
पुलाच्या दुरुस्ती खातीर 27 मार्च ते 5 एप्रिल मेरेन नवो मांडवी पूल सगळ्या तरेच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो असो आदेश भौशीक बांदकाम खात्यान जारी केला. 12 टन मेरेन वजनाच्या गाडयांची येरादारी पोन्न्या मांडवी पुलाचेर वळयतले. तशेंच 12 टना परस चड वजनाच्या गाडयांची येरादारी अटल सेतूचेर वळयतले अशी सुचोवणी भौशीक बांदकाम खात्यान जारी केल्या. पुलाच्या दुरुस्ती खातीर 27 मार्च ते 5 एप्रिल मेरेन नवो मांडवी पूल सगळ्या तरेच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो. हो आदेश भौशीक बांदकाम खात्यान जारी केला. 12 टन मेरेन वजनाच्या गाडयांची येरादारी पोन्न्या मांडवी पुलाचेर वळयतले जाल्यार 12 टना परस चड वजनाच्या गाडयांची येरादारी अटल सेतूचेर वळयतले. स्मार्ट सिटीचे काम हे पणजे महानगरपालिके खातीर एक आव्हान अशें महापौर रोहित मोन्सेरातान केले. रोहित मोन्सेरात हांची 5वे खेपे पणजे महानगरपालिकेचो महापौर म्हणून बिनविरोध निवड जालेली आसा. तेन्ना ते उलयताले. तांच्यांनी अशें उलोवप केले की सध्या पणजे जे स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा ते पणजे महानगरपालिकेक एक आव्हान तांच्या खातीर आसा अशें तांच्यांनी उलोवप केले. रोहित मोन्सेरात हांची 5वे खेपे पणजे महानगरपालिकेचो महापौर म्हणून निवड जालेली आसा, बिनविरोध निवड जालेली आसा. जाल्यार उपमहापौर पदाचेर संजीव नायक हांची निवड जालेली आसा. ही निवड सुद्दां बिनविरोध आसा. सलग 5वे खेपे पणजे महानगरपालिकेचो महापौर म्हणून रोहित मोन्सेराताची ही निवड जालेली आसा. सरकार वेळसांवची घरां आनी वेळसांवच्या लोकांक काबार करपाक उठला असो आरोप ऑलेन्सियो सिमोयज हाणें केला. तशेंच रेल्वे दुपेटीकरण करून लोकांक त्रास करतात हो विशय कोर्टात आसा, पूण सरकाराक कांयच पडून गेल्लें ना. सरकार फकत गोंय नश्ट करपाक उठला असोय आरोप ऑलेन्सियो सिमोयज हाणें केला. सरकार वेळसांवच्या लोकांक तशेंच वेळसांवची घरां काबार करपाक उठल्यात असो गंभीर आरोप ऑलेन्सियो सिमोयज हाणें केलेलो आसा. रेल्वे दुपेटीकरणाक लागून लोकांक खूब त्रास जातात हो विशय कोर्टात लेगीत आसा, पूण सरकाराक हाचें कांयच पडून गेल्लें ना. ताका लागून सरकार ह्या थळाव्या लोकांची घरां तशेंच थळाव्या लोकांकूच काबार करपाक उठला असो गंभीर आरोप ऑलेन्सियो सिमोयज हाणें केला. दोन 2018 सावन प्रलंबीत आशिल्ल्यो मागण्यो मान्य जाय नाशिल्ल्यान अखिल गोंय खासगी बस धनी संघटनेन येरादारी खात्याच्या कार्यालया मुखार धरणे आंदोलन केले. बुधवारा सादर जावपी अर्थसंकल्पात मागण्यांची तरतूद करची म्हणून मुख्यमंत्र्याकडे मागणी केली. ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पात मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार फुडलें पावल उबारतले अशें म्हणून तांच्यांनी शिटकावणीच दिली. 2018 सावन प्रलंबीत आशिल्ल्यो मागण्यो मान्य जाय नाशिल्ल्यान हे अखिल गोंय खासगी बस धनी संघटनेन येरादारी खात्याच्या कार्यालया मुखारूच धरणे आंदोलन केले. अर्थसंकल्पात मागण्याची तरतूद करची म्हणून तांच्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे मागणी लेगीत केल्या आणि ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पात मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार फुडले पावल आमी उबारतली अशी तांच्यांनी शिटकावणी दिली. मंगळारा गोंयभर आडवेळ्या पावसान धुमशणां घातली. उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत पावसाक लागून झाडां तशें खांबे लेगीत पडले. हवामान खात्यान बुधवाराय पावस पडटलो असो अदमास उक्तायल्लो. ह्या खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट लेगीत जारी केल्लो. मात्र बुधवारा तसो आयज पावस पडूंक ना. कांय वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा कारण की IMDन येल्लो अलर्ट जारी केलेलो आसा. मंगळारा लेगीत गोंयभर आडवेळ्या पावसान हाजिरी लायली. IMDन हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. ताका लागून रातचो गोंयच्या कांय वाठारांनी पावस पडलो. बुधवारा लेगीत IMDन येल्लो अलर्ट जारी केल्लो, पूण बुधवारा दीसभर पावस पडूंक ना.
केंद्र सरकारान लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांचे वेतन वाडोवपाचो निर्णय घेतला. खासदारांच्या पगारा वांगडाच भत्ते आणि माजी खासदारांचे पेन्शन लेगीत वाडपाचे आसा. ही वाड 1 एप्रिल 2023 पासून लागू जातली. संसदीय कार्य मंत्रालय सोमारा ह्या संबंधीची अधिसूचना जारी केलेली आसा. ह्या अधिसूचनेनुसार लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांचे वेतन 1 लाख रुपयांनी वाढून 1.24 लाख रुपया प्रति म्हयनो जालेलो आसा. जाल्यार दैनिक भत्तो 2000 रुपयांनी वाढून 2500 रुपया जाला. पगारासयत माजी खासदारांचे पेन्शन लेगीत 25,000 रुपये वाढून 31,000 दर म्हयनो केल्ले आसा. ह्या शिवाय 5 वर्सां परस चड सेवे खातीर अतिरिक्त पेन्शन 2000 वयल्यान वाढून 2500 रुपये केलेले आसा. हो निर्णय संसदेच्या बजेट सेशना दरम्यान घेतिल्लो आसा आणि ह्या आदी पगार आणि भत्त्या मदीं जाल्ली वाड ही एप्रिल 2018 सालांत केल्ली. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाणें मथुरेंतल्या मशिदी वयल्यान चालू आशिल्ल्या वादाचेर एक व्हड वक्तव्य केलेलें आसा. आदित्यनाथान म्हटलां की तें प्रकरण सध्या न्याय प्रविश्ट आसा आणि आमी न्यायालयाच्या आदेशांचें पालन करता. अन्यथा थंय खूब कितें घडपाचें. आमचें सरकार कायद्याच्या चौकटीत रावन प्रत्येक गजाल करता. मुस्लीम समुदाय उत्तर प्रदेशात सगळ्यात चड सुरक्षीत आसा अशें उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान म्हटलें. योगी आदित्यनाथ हाणें हालींच NIAक ह्या वृत्तसंस्थेक मुलाखत दिल्ली तेन्ना ते उलयताले. जो व्यक्ती जसो आनी ज्या भाशेंत समजता ताका त्या भाशेंत आमी समजायतले अशें लेगीत योगी आदित्यनाथान एक आपलें मत व्यक्त केलां. स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कमरान महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांचेर विडंबनात्मक म्हणजे कॉमेडीचे गाणे करून ताणें एका शोवात ते सादर केल्ले. ह्या प्रकरणा वयल्यान महाराष्ट्रात एका नव्या वादाक तोंड फुटिल्ले. हाचेर आतां उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान आपलें वक्तव्य केलेलें आसा. महाराष्ट्रात हाच्या वयल्यान बरेंच राजकारण तापलां आणि कुणाल कमराच्या विरोधात गुन्हो लेगीत दाखल जाला. कुणाल कामराच्या विरोधात शिवसेना पक्षाचे कार्यकर्ते खूप आक्रमक झाले. संपूर्ण प्रकरणाचेर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्यांनी लेगीत सभागृहात माहिती दीत कारवायेचे संकेत दिले. तशेंच ह्या गाण्यावयल्यान वादाचेर राजकीय वर्तुळांतल्यान प्रतिक्रिया येत आसात. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाणें लेगीत ह्या प्रकरणाचेर आपली प्रतिक्रिया दिल्यो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प देशात काय नवे बदल करपाच्या तयारीत आसा. अमेरिकेतल्या वेंचणुकां मदीं आतां व्यापक बदल करपा संबंधी एक कार्यकारी आदेशाचेर मंगळारा तांच्यांनी सायन केलेली आसा. ट्रम्प हांच्यांनी अमेरिकेच्या केंद्रीय वेंचणुकेत मतदान नोंदणी खातीर नागरिकत्वाचे दस्तावेज सादर करप अनिवार्य केलेले आसा. म्हणजेच भारतात वेंचणुके आदी मतदान करचे आदी जशें मतदार ओळखपत्र किंवा आधार कार्ड सक्तीचे आसता त्याच प्रमाण अमेरिकेत देशाच्या नागरिकांक तांचे दस्तावेज दाखोवपाचे लागतले आणि जो व्यक्ती हे दस्तावेज सादर करतलो तोच मतदान करपा खातीर स्वताच्या नांवाची नोंदणी करपाक शकतलो. ट्रम्प हांच्यांनी अमेरिकेतल्या केंद्रीय वेंचणुके खातीर मतदान नोंदणी करपा खातीर नागरिकांक नागरिकत्व सिद्ध करपी कागदपत्र सादर करप अनिवार्य म्हटल्यार कंपल्सरी केलेलें आसा. म्हणजे ज्या प्रमाण भारतात आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र पुरावो म्हणून सादर करतात त्याच प्रमाणे हो निर्णय आसा. कुणाल कामरान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांची फकाणां मारिल्ले एक पद ताच्या कॉमेडी शोवात सादर केल्ले. त्या उपरांत बरोच वाद महाराष्ट्रात निर्माण जाल्लो. कुणाल कामराच्या विरोधात पुलिशेंत गुन्होय दाखल जाला. मुंबय पुलिसांनी ताका समन्स बजायिल्ले मात तो चवकशे खातीर हाजर रावंक ना. आतां मुंबय पुलिसांनी ताका परतून समन्स बजायिल्ले आसा. तशेंच ह्या वेळार वाडीव मुदत दिवपा खातीर पुलिसांनी ताका नकार दिला. ताका लागून कुणाल कामराच्यो अडचणी आतां वाडपाची शक्यताय वाडल्या. मंगळारा सकाळी 11 सुमार ताका हजर रावपा खातीर मुंबय पुलिसांनी कुणाल कामराक पयले समन्स धाडिल्ले मात तो हजर रावंक ना. आतां एकनाथ शिंदे बाबत केल्ल्या वक्तव्या वयल्यान आनी त्या पदा वयल्यान ताका परतून एकदां समन्स बजायिल्लें आसा.
पेडणे तालुक्यातल्या शिमेवयल्यान व्हडा प्रमाणात बिगर गोमंतकीय बेकायदेशीर वाहतूक करतात अशें म्हणून तांचेर कारवाय करपाची मागणी पेडणे ट्रक संघटनेन केला. पेडणे ट्रक संघटनेन पेडणे पोलीस स्टेशनाचेर धडक दिवन ही मागणी केलेली आसा. महाराष्ट्रांतल्यान बेकायदेशीर कन्स्ट्रक्शनाची बेकायदेशीर वाहतूक जाता ताका लागून पेडणे ट्रक संघटनेन हाचेर कारवाय करपाची मागणी पुलिशे कडेन केल्या. महाराष्ट्र बॉर्डरीचेर भायले ट्रक बेकायदेशीर कन्स्ट्रक्शनाचे येरादारी करतात ताका लागून ह्या संघटनेन तांचेर कारवाय करपाची मागणी केलेली आसा. पेडणे ट्रक संघटनेन ही मागणी केल्या. दिवचले IDCत आशिल्ल्या ESI हॉस्पिटला कडल्यान फुडें वचपी रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्या. ह्या पुराय रस्त्याचेर फोंडकुलां पडल्यात. पुराय रस्त्याचेर धुल्ल पातळ्ळा. ताका लागून ह्या रस्त्या वयल्यान गाडयो वचप सोडाच चलत लेगीत वचपाक कठीण जाल्लें आसा. फोंडकुलां आनी धुल्लाक लागून कामगारांक खूब त्रास जाता. दुचाकी घसरून अपघातूय जावपाची शक्यता आसा. हो रस्तो सध्या सामको धोक्याचो जाला. फाटल्या 3 वर्सांच्यान ह्या रस्त्याची हालत बेकार जाल्या. मात ह्या रस्त्याचे कोणाकूच पडून गेल्ले ना अशी कागाळ कामगारांनी केल्या. अदोणा एका घरात पार्क करून दवरिल्ली दुचाकी चोरांनीच फारयली. त्या चोरयेचो व्हिडिओ CCTV कॅमेरात कैद जालो. तातूंत 3 जाण अनवळखी ही दुचाकी चोरून व्हरतना कॅप्चर जालेले आसा. ही दुचाकी चोरून व्हरतनाचें चित्र स्पश्ट ह्या CCTV कॅमेरात कैद जाला. ह्या चोरये संबंधी दुचाकी धन्यान म्हापशेच्या पोलीस स्टेशनात अनवळख्या आड कागाळ दाखल करून पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. हे चोर कशा तरेन ही गाडी फारयतात चोरून व्हरतात हे स्पश्ट ह्या CCTV कॅमेरात कैद जाला आनी हाचेर आतां पुलीस फुडलो सोद करतात. म्हापशेच्या घाटेश्वर नगर वाठारांतली 11 बेकायदेशीर दुकानां म्हापशे पालिकेन सील केली. गरजेचे वेपार परवाने आनी परवानगी बगर चलपी वेवसायाचेर पालिकेन ही कारवाय केलेली आसा. पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांच्या आदेशा प्रमाण पालिकेच्या कामगारांनी ही कारवाय केली. पालिकेच्या परवानगी बगर दुकानां उघडली जाल्यार संबंधिताचेर कडक कारवाय करतले म्हणून पालिकेन इशारो दिला. आमकां आमच्या खेळा मैदानाचेर फुटसाल ग्राउंड नाका पंचायतीच्या ह्या प्रस्तावाक आमचो विरोध आसा. ग्रामसभेतूय ह्या विशयाचेर चर्चा जाल्ली आसा. तरी लेगीत पंचायत हो प्रस्ताव फाटीं घेयना. कारण खेळा मैदानाचेर हो फुटसाल ग्राउंड उबारलो जाल्यार हेरांक खेळपा खातीर सुवात उणी पडटली असो हुस्को आवेडेक कोटंबीच्या थळाव्यांनी उक्तला. मजगतीं पंचायतीन पयलीं खेळा मैदानाची देखरेख करची मागीरूच फुटसाल ग्राउंड उबारचो अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरली.